हेरिटेज वाठारांनी बांदकामांक मान्यताय ना 100 मिटरांचो बफर टीसीपी म्हणटा खाजन नो डेव्हलपमेंट झोन कुळांच्या जमनीचेर बांदकामां करूंक मेळची ना। ओडीपींचेर मायकल अस्वस्थ ओडीपी करपी टीसीपी वाले सीएमा कडेन उलयतलो ना जाल्यार कोर्टात मुख्यमंत्री म्हणटा लक्ष घालता विश्वजीत म्हणटा दिल्ली सनद रद्द जावची ना। मान्सून गोयच्या शिमेर अडकलो सप्तक जाले घुटमळटा कारवारात 2016तूय असोच अडकल्लो कारवारची वेधशाळा म्हणटा 12 जून मेरेन परिस्थिती अशीच उरपाची शक्यता। फोंडकुलांचेर उपाय पीडब्ल्यूडी घेता जेट पॅचर मशीन मंत्रिमंडळाचो बावटो फोंडकुला विशीं म्हायती पीडब्ल्यूडीचे खासा ॲप पुरयल्ल्या फोंडकुलांक 18 म्हयन्याची वॉरंटी। भारताच्या राष्ट्रपतीची वेंचणूक 18 जुलयाक 21 मतमोजणी वेंचणूक आयोगान केली घोषणा वेंचणूक स्वतंत्र पक्षांचो व्हीप ना 4809 खासदार आमदार मतदार। गोंयांत कायदो शिक्षण संशोधन राष्ट्रीय विद्यापीठ उक्ते साकवाळे कला भवनात ट्रांजिट कॅम्पस परमनंट कॅम्पस धारबांदोड्या 20% सीट गोंयकारांक एंट्रन्स जुलयात। व्यवहाराची नोंद नाशिल्ल्या 2 कोटीच्या भारतीय चलनासयत कारवारा रेल्वे स्टेशनार एकल्याक अटक मुंबय सावन मँगलोर पैसे पावयतालो पुलिसांनी केस दिली इन्कम टॅक्साक। दाबोळे एमईएस कॉलेज जंक्शनार फेटल ॲक्सिडंट न्यू वाड्यावेल्या 54 वर्साचो प्रसाद फोंडेकार आगताक गेलो 2 टू व्हिलरांचो ॲक्सिडंट जंक्शन जाला ॲक्सिडंट झोन। कदंबाचे रडगाणे सोपना परत वाटेर बंद हे खेपे पेडण्या केरी पेडण्या पणजे रुटार एक्सेलेटर केबल तुटलो कॉलेजीची भुरगीं कामावेले लोक वाटेर अडकलो। कानपूर हिंसा प्रकरणात पीएफआयच्या आस्पावाचो अँगल पीएफआयच्या 3 ॲक्टिव्हिस्टांक अटक प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करपाचो यूपी सरकाराचो आदेश। कळंगूट पोलिसांनी केले मसाज पार्लरांचे इन्स्पेक्शन 25 मसाज पार्लर आणि स्पातले 20 बंद 5 आशिल्ले उक्ते 2 पार्लर चलताले बेकायदेशीररित्या फुडलो तपास चालू। अंजुण पंचायतीन नामनेचो बॉलिवूड सिंगर आणि रॅपर मिका सिंगाक काढली नोटीस दर्यादेगेवेल्या व्हिला बांदपाचे काम बंद करचे म्हूण नोटीस थळाव्या ॲक्टिव्हिस्टाची कागाळ। केपेचो आमदार घेवंक सोदता आपल्या कामांचे क्रेडिट घेवंक हरकत ना मात कामां आडयता म्हूण आरोप आयकून घेवचो ना केप्या आजी माजी आमदारांचे वाजले। मया 200 ते 300 कोटींचो टुरिझम प्रकल्प थीम पार्काचो प्लान मेंटेनन्साच्या घाळपणाक लागून तळे टुरिस्टांक बंद जीटीडीसीच्या अध्यक्षान केली मयेच्या तळ्याची पळोवणी। इन्कम टॅक्स ऑफिसर म्हणून सांगून लुटपी मौला अली शेखाक वास्को पोलिसांनी केरळा पोलिसां वांगडा मेळून मांगर इलासावन केली अटक उसरा राती जाली कारवाय। गोय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 11 जुलै सावन राज्यपालांनी जारी केली अधिसुचोवणी अधिवेशनात पुराय अर्थसंकल्प पास करपाचे मुखेल कामकाज। भौशीक सुरक्षेचे नदरेन गोंय सरकारान पावसाळ्यात निर्गतीच्या मिनाचेर रस्त्यान येरादारीचेर घाली मान्सून बंदी देशी वापराच्या मिनाक येरादारी मर्यादीत उक्ती। मंत्रिमंडळात वीज पुरवणेक मुळाव्या सुविधांखातीर 48 कोटींचे प्रस्ताव क्लियर थिवी तुये सबस्टेशना 2 ट्रान्सफॉर्मर भुयारी केबल प्रकल्पांक बावटो सुदीन उलयलो। आपाचो मंत्री सत्येंद्र जैनाक ना थाकाय लाचखोरी मनी लॉन्ड्रिंगाचे केशीत ईडीची खर चौकशी सोमार मेरेन आपाचो सत्येंद्र ईडीच्या कस्टडीत।
भ्रष्टाचाराच्या केशीत एनसीपीचो अनिल देशमुख, मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात नवाब मलिक दोगूय सोदताले राज्यसभे खातीर मतदानाक जामीन. मुंबय कोर्टान जामीन न्हयकारलो.